आमकां मॉर्निंग अरावंड 6:52 कॉल येयले आनी कॉल तशें येता तशें आमी इमिडिएट टर्नआउट केलो आनी टर्नआउट करतकीर आमकां कॉल येयल्ले की ड्राय ग्रास फायर म्हणून जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना पळयल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक लागला नियर गिरा पेट्रोल पंप आनी भायर पळयल्यार गेट तेंची लॉक आली ती गेट आमी तिथे हेल्प कटींग टूल्स गेट ओपन केली आनी इमिडिएट फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी उदक चड व्हडलो आसल्या त्या कारणान आमकां सेकंड टर्नआउट हेडक्वॉर्टरचे रिइन्फोर्समेंट आपोवचें पडलें आमी आतां 48,000 लिटर सुमार उदक यूज केला टायम एक्झॅक्ट सांगूंक शकना पूण एक फूल डे वचूंक शकता JCB कशें काडटा पळय तेजेर In the morning at around 6:30 that there was fire noticed here. The fire services were called. We have in the fire lost some machinery. Earth mover is lost and some other machinery is lost. The waste also is smoldering. However, further damage to the shed and all other equipment which was there is minimal. However, we had a security agency. It was a government agency. The security guard was missing from the post at that time. We are taking it up with the security agency. However, we were forced to take this agency by government circular. We will now review these arrangements. We do not know whether there was some mishap during this absence of security at our waste management plant. We have complained and filed a complaint with the Banjam Town Police Station. The security guard is being questioned whether there is any sabotage or aspects related to this are being investigated by the police. We are at the moment busy with some work which is required on an urgent basis to stop the further spread of fire due to the existing legacy waste at this site. We are trying to all means, we have put all our resources and we would like to complete this operations in a day or two so that work can start in full flow very soon. Arrangements or decentralized facilities are being primed up to take this excessive load, and we would assure Panjim that waste will be collected regularly and this will not affect any collection of waste whatsoever. We have some decentralized facilities in and around. We will work on that. आता कमिशनर सांगल्याप्रमाणे सकाळी आमकां 6:30 आमकां कॉल आयलो की हांगा उजो लागला म्हणून पण आतां प्रॉब्लेम असो जाला की हांगा सेक्युरिटी आसता आमची आनी ती सेक्युरिटी गव्हर्मेंटान आमकां प्रोवायड केल्या एज पर तेंचो सर्कुलर तेंची आमकां तेंचीच सेक्युरिटी घेवंक जाय तो सायटीचेर मिसींग आसलो ताका आमी ऑलरेडी पुलिशेन आमी ताका हँडओवर केला ताका आपण आमी पुलिशेक दिला पुलीस ताका इन्क्वायरी करतले तेजे कडेन आमी हो इमर्जन्सी नंबर फायराचो इमर्जन्सी नंबर तेजे कडेन दवरिल्लो आमी सपोज तेजे पयलीं उजो लागला असो 6:30 आमकां कळ्ळा पूण त्या पयलीं लागला आनी टायमार जर तेणें जर कळयल्लें जाल्यार म्हाका दिसता उजो तेन्नाच स्टॉप जावपाचो JCB 2 वर्सां पयलीं हाडली ती गेली आमचे जो ट्रिटमेंट जे मशिनरी आसल्यो त्यो आमच्यो हे केल्यो आमची कितल्योश्योच क्रेटी प्लास्टीक क्रेटी हांगा आसल्यो त्योय आमचे उदक हें लागलें अजुनूय आमकां उजो अदमास कितको हें जाला तो एसेस केल्या शिवाय कळपाचो ना आनी आतांच कमिशन सांगला तशें की आमी काम लोकांचे स्टॉक दवरचे ना आमचें कलेक्शन कंटिन्यू आसतलें तेच आमी प्रायवेट टेंडर हें लायले टँकर लायला उदकाचेर सकाळच्यान फायर ब्रिगेडीच्यो एक 7-8 रावंड तेंचे जाले प्लस आतां तेंच्यांनी कंटिन्यू आमी तांकां उदक दिता आमी तेंची गाडी थंय दवरल्यार उदक आमचे टँकर हाडून तांकां उदक सप्लाय करता उजो केन्ना पालोतो तें सांगूंक शकना कित्याक भितरल्यान ताका गॅस जाल्ल्या उपरांत तो उदक कंटिन्यू उजो पेट्टा तो आतां शिफ्ट केल्या शिवाय आमी म्हणजे पयला तुमी आसता तें भायर काडटा ताका उदक मारता आनी आमी थंयच्यान शिफ्ट करता हो एक व्हडलो प्रोसेस आसा हेका म्हाका दिसना एका दिसांनी जातलें काम 2 दीस तरी वतलें कित्याक ह्यूज हें आसा आमी ट्राय करता कंटिन्यू हें करपाचें आनी जाता तितके बेगीन सायट क्लियर करून आमी लोकांची गार्बेज परत हांगा ट्रीट करपाक स्टार्ट करतले तुमी न्ही हो गव्हर्मेंटान एक एजन्सी आसा तेंच्यांनी आमकां सर्कुलर तेंचीच सेक्युरिटी आमी घेवंक जाय आसली तेंची आमी सेक्युरिटी खंय घातल्या गार्डनान तसो एक हांगा आसलो हांगा इम्पॉर्टंट जागो हें आसल्या कारणान ताका फायराचो सगळो नंबर बी दिलो खंय चुकून तुका मात सुद्दां हांवें जालो पूण हांगा सदांच एक हें आसता शक्यता आसता की केन्ना उजो पेटपाक शक्यता त्या नंतर टायमार जर कळिल्लो हें व्हडलें जावचें नासलें